सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन ही मिसाचे भेटेन सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया ह्या मिसाची भेट आमी आमचे फिरगोजी बसत भेटयता सगळी आमची फिरगोजकारांची सगळीं तेसावां देवाक आमी उबारुया. कितें भाशेन मागुया आयज आमची दोतोनीचीं भुरगीं आपलो धाकटो अर्दे दिसाचो रितीर करतात आनी आमची तरणाटी तांकां आदार करतलीं तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचो देव काकलुचार म्हूण आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा. ह्या प्राचीन काळाच्या 5व्या आयतारा आमचो विशय वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. देव एके वाटेन काकूटचार तसोच तो दुसरे वाटेन आमकां आमचें जिवीत बदलूंक उलो मारता. ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका म्हूण पातकांत सापडलोले अस्तोरेक जेजू सांगता. तेंच आमकांय ह्या प्राचीन काळांत तो सांगता. आमी आमचें पातोक रोडूंक आनी तें सोडूंक आमकां उलो मारता. हो आयतार बुके आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलोलो आयतार. आमच्या प्रयत्नां वरवीं बूक आनी पिडा ह्या संवसारांतली नोपयत जावंक ह्या मिसांत मागुया. भाव भयणीनो, ह्या 5व्या आयताराक जेन्ना बुके आनी पिडे आड हो दीस भेटयल्लो आसा आमी जायते पावटी दुसऱ्यांची भूक वाडूंक बडे जबाबदार जाल्या व दुसऱ्यांची भूक आमी न्हिवूंक फावो ते प्रयत्न करूंक ना. तेच बराबर जायते पावटी आमी जेवणाचो इबाड केला. तशेंच जेन्ना पिडा आयिल्ली आसा तेन्ना फावो ते उपाय आमी घेवंक ना. बेपरवा केल्या आमचीच आनी हेरांची. जांकां आमची सेवेची गरज आसा तांकां कडेन सेवा दिवंक ना. असलें सगळें आमचें चुकीचें. देवा लागीं बोगसणें मागुया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर, सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, पातक्यांचेर मोरणाचें फर्मोण न्हय तुका कसलीच खुशी भोगना. बोगोर तांकां फावो आसलेली खास्त पयस करून तुज्या बोगसण्याची बुजवण तांकां दिवच्याक आनी शांतीन जिवंक लावच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय. देखून आमी पातकी भुरगीं तुजीं विस्वासान तुजे मुखार येता आनी आमकां तुजें बोगसणें आनी शांती मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान दर्यांतल्यान रस्तो उगडलो. खोल उदकांतल्यान तुमकां वाट करून दिली. ताणें रणगाडे आनी घोडे आनी एक बलिश्ट फौज झुजा मध्यानार हाडली. पूण तीं थंयच आपटोन पडलीं आनी कदींच परतून उठूंक जायना तशीं. चिड्डलेले दशिरे परी पालवलेले वाती सारकी.
तोच सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, गेल्ल्या काळाचो उगडास करची गरज ना. आदीं कितें कितें केलां तें मनान हाडची गरज ना. पळयात, हांव एक नवें अजाप करतां. आतांच तें उजवाडा येता. तुमकां तें दिश्टी पडना काय? ओय, अरण्यांत हांव एक रस्तो उगडटां, जंगलांत वाटो करून दितां. सावजां म्हाका वाकाणटलीं, तशेंच कोले आनी सावो. कित्याक म्हजे विंचलोले परजेक पिवूंक दिवंक हांव अरण्यांत उदक घालतां, जंगलांत नदी रोचतां, आनी जी पोरजां हांवें म्हाका तयार केल्या ती म्हजी वाखाणणी कोत्तली. देवाचें उतर. आमचो जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोसान मुरगोटलीं. परतून म्हणया, आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोसान मुरगोटलीं. सियोनाच्या गुलामाक सर्वेस्परान परतून हाडलें तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन आसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोसान मुरगोटलीं. ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात? ओय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोसान मुरगोटलीं. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोसान मुरगोटलीं. जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामाक परतून हाड सर्वेस्परा. रडण्या दुकांनी वोंपतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लुवणी. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोसान मुरगोटलीं. वेतां वेतां दुखाबरीत चल्लीं, हातांत घेवन वोंपचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कणसाचे बरे. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोसान मुरगोटलीं. बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बा भयणीनो, म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची ओलोक म्हणल्यार येदें व्हरतें बाग की ताचे मुखार एर सोगलें म्हाका नुकसान म्हूण हांव दवरतां. ताच्या मोगान एर सोगलें ओगडावंक हांव कबूल जालों. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगून रावंक म्हाका फावो केलें जाल्यार एर सोगोट मेल म्हूण समजता. म्हजेच ओस्तोंगी समूर्त पालून मेळटा तें प्रमाणीकपण म्हाका नाका, पूण क्रिस्ताचेर भावार्थाचो विस्वास दवरून मेळटा. देवाचें देणें कशें येता आनी भावार्थाचेर दवरलां तें मात प्रमाणीकपण म्हाका जाय. म्हजी आशा एकूच, जेजूक ओळखूंक, ताच्या पुनर्जिवणपणाचें बोल भोगूंक, ताच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक, ताच्या मरणांत ताचे सारको जावंक. हे भाशेन मरणांतलो पुनर्जिवन जावंक पावतलो म्हूण म्हाका बोरवांचो आसा. हांव शेवटाक पावलो वो सोंपून जालो म्हूण समजूं नाकात. ना, जसो जेजू क्रिस्तान म्हाकाच जिखून दवरला तसो इनाम जिखून दवरूंक हांव अजून धांवत आसा.
भाव भयणीनो, जिखलोलो म्हूण समजून हांव बोडाय दाखयना, पूण इतलेंच सांगता, फाटीं सोडलां तें विसरून फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावन सगळे म्हज्या बोलान हांव नीत शेवटाक धांवन वेता. जें इनाम वयर स्वर्गार जोडूंक देव आमकां जेजू क्रिस्ता सोवें आपयता, तें इनाम म्हजो शेवट. देवाचें उतर हें. उद्गार. आतां तोरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगळ्या काळजान तावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकलुतसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी परदुवारांत सांपडलेली एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच परदुवारांत सांपडल्या. शास्त्रान मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां, तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांड घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हणलें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फॉर्मण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखदी तुका क्रिस्त. तुझ्या भाव भयणीनो, म्हयनो ओदीकूच जालो. युक्रेन ह्या देशान हें झूज पेटलेलें आसा. रशियान युक्रेनाचेर घुरी घातल्या आनीक जायते निसंटोन थंयसर जालां. आनी असल्या वेळार युक्रेनाचो प्रेजिडेंट जो आसा ताणें आपल्या भोंवतणचे देश जे आसात तांचे लागीं एके भाशेन आदार मागला. गिव अस आर्म्स. आमकां आनीक झुजाची हातयारां दी, आमकां प्लेन्स दी, आमकां टँक्स दी. कित्याक जो दुस्मान आमचेर घुरी घालून आसा ताचे लागीं हें सगळें आसा आनी आमचे लागीं कांयच ना. वा आमचे लागीं जें आसा तें कित्याकूच पावना. आमकां आनीक एम्युनिशन्स, आमकां आनीक हातयारां दी. भाव भयणीनो, कोणूय झुजतलो जाल्यार दुबावरीत हातयारांची गरज, फौजेची गरज. आयज आमी पळयता वा आमी पयल्या वाचपान जें कितें आयकता, देवान झूज मांडलें. व ही पोरजा जी देवान विचून काडलेली तांचे पासत देव खूद आपूण झुजता. हाचें पयलें वाचप जें आमी आयकलां, इजायस प्रवादी जे कोण निर्वासांत आसलेले जुदेव तांचे लागीं उलयता.
बाबिलोनाच्या निर्वासान व्हेल्ले ते, जे थंयसर ते सगळेच निराशी जाल्ले. आमकां कोण ना, आमचे लागीं कांयच ना, आमकां कोण पावना. पूण आमकां हांगासर बेबिलोनियांत आमकां त्रास पडटात हें चिंतून तांकां जाळ पडटालें. देवूय ना कशें तांकां दिसतालो, कित्याक देवाची वचोरयां जी पयलीं इजिप्तान जाल्लीं ती तांकां दिसनासलीं. आनी असल्या वेळार इजायस प्रवादी हे परजे लागीं उलोवन ह्यो आदल्यो बऱ्यो वस्तू आसा त्यो तांकां उगडास करता. भाव भयणीनो, दोन वस्तू आमच्यान उगडास काडूंक जातात. एक बरी वस्त जी जाल्या आनी एक चुकीची जाल्ली आसा. ही पोरजां किरीत भाशेन जेन्ना निराशी जाल्ली ह्या निर्वासान, तेन्ना आपणाच्यो चुकी कितें जाल्यात, पातकां जाल्यात, खास्त पडल्या आमकां, हेंच सगळें नॅगेटीव जें आसा तेंच उलयतालीं. आनी देखूनच इजायस प्रवादी हें जें कितें पॉजिटीव आसा तें तांकां उगडास करता. जेन्ना ही पोरजां झुजतालीं, तांचे लागीं फौज नासली, कित्याक तांचे लागीं राजाय नासलो. ही पोरजां देवान वेंचून काडलेली आनी खूब देव तांचो राजा जावन आसलो. आनी देव तांचे पासत झुजतालो. बो करून जेन्ना इजिप्तान तावन भायर सरून तीं येतात तेन्ना ही सगळीं वचोरी आमी पळयता. इजिप्तकारांची येदी व्हडली फौज आसली, तांचो राजा आसलो, तांचे रणगाडे आसले, सगळें आसलें, तरी पूण देवान इजिप्तकारांक जिखूंक दिवंक ना. इस्रायल परजे लागीं फौजूय ना, हातयाराय ना, रणगाडे ना, कांयच ना, तरी आसतना ती पोरजां जिखून ह्या बासायल्ल्या देसान पावली. इजिप्तकारांक हार पडली. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी आमच्या जिवितांनी हाडलें जाल्यार कितें आमी म्हणटले? आयज आमचे लागीं कितलीं हातयारां आसात पातकाचेर झुजूंक. आयज आमचे लागीं कसली फौज आसा ह्या पातकाचेर आनी देंवचाराचेर झुजूंक. आयज आमचे लागीं कितें आसा जें आमच्यान म्हणूंक जाता म्हजे लागीं हीं हातयारां, ही फौज, वो हें आसा, ह्या पासत हांव पातकाक भियेना, हांव देंवचाराक भियेना. घोडे आसा आमचे लागीं, पूण आमी पळोवंक ना. जे भाशेन इस्रायल पोरजां देव आपणा बरोबर आसा हें पळोवंक चुकली आनी ह्या पासत निराशी जाली. आयज आमचे लागीं जीं हातयारां आमकां दिल्लीं आसात, आयज आमचे लागीं ही फौज दिल्ली आसा, ती घोडी आमी पळोवंक चुकता. आनी ह्या पासत आमी त्याच नॅगेटीव वस्तूंनी आसा आनी थंयच कश्टावता. आयच्या जाबाब स्तोत्रान आमी किरीत भाशेन हो जाबाब म्हणला, आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां, आमचीं काळजां संतोसान मुरगडटलीं. हें एक व्हडलें दायज आमकां, हें एक व्हडलें हातयार आमचें. आमचे लागीं देव आसा, आमचे बराबर देव आसा. आनी ह्या पासत आपल्या आंज बडव्यांक तो आमचे बराबर पाठयता, आपलें उतर आमकां दिता, आपले साक्रामेंत आमकां दिता, आपली मनशां आमकां फावो करता. हे सगळे घडये झुजा मळार वचून आर्मां घेवन वो हातयारां घेवन मारपाचे घडये ही फौज न्हू, ते सोल्दाद न्हू. पूण ही फौज जी देवान आमकां दिल्ली आसा ती पातकाचेर आनी देंवचाराचेर जैत व्हरपाक पुरो. फकत जाय आमचो भावार्थ, आमचो विस्वास. आनी आमच्या भावार्थ आनी विस्वासा बरोबर आमकां देवा बरोबर चलपाची खुशी. जायते पावटी आमचे लागीं सगळें आसा पूण आमकां खुशी ना. वी आर नॉट विलींग. आमी इल्लेशे एफर्ट्स घालपाक सोदिना, इल्लेशे प्रयत्न घालपाक सोदिना. आळसाय आमची, वो भिरांत आमची, वो जायते पावटी आमी चिंत्तना तें आमच्यान जावचें ना. कोण ना जाल्यार चड बरें. आमी एके भाशेन जिवितान हार मानून घेतलेलीं मनशां जाल्लीं आसा. आनी असल्या हार मानून घेतलेल्या मनशांक जे भाशेन इजायस प्रवादी ह्या जुदेवां लागीं उलोवन तांकां परतून जागयलीं, ते भाशेन आयज आमकां नव्यान जागोवपाची गरज आसा. देखून भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू फिलिपकारांक चीट बरोवन सांगता, हें सगळें जें करता तें क्रिस्ता सोवें. क्रिस्ताचेर म्हाका भावार्थ आसा, क्रिस्ताचो म्हाका मोग आसा. आनी देखूनच ह्याच मोगान आनी ह्याच भावार्थान जितलेंय कितें हांव करतां, जितलेंय प्रयत्न हांव करतां, ते सगळे ह्या क्रिस्ताच्या मोगा पासत. तर खुर्साचेर जेजून आपलो मोग आमकां दाखयला. तो एक बेश्टोच एक थियरी जावन उरली जाल्यार आमकां कांयच फायदो ना. पूण जे भाशेन भाग्यून पावलू सांगता तशें
आमी आमच्या भावार्था वरवीं आनी मोगा वरवीं आमी हे प्रयत्न केले जाल्यार भाव भयणीनो आमकां हें सगळें बरेंपण आनी हे देवाचें जैत जें आसा तें आमकां फावो जातलें। शुभ वर्तमानान आमी पळयता ही एक वस्तरी पातकान पडलेली, असोक्त पडलेली, ती एक झुजाक सांपडली आनी तिचे दुसरे वाटेन झूज करपी जे आसात ते जुदेव, जांकां कायदो समजतालो वो जांकां जे कायदो जाणा आसले, बो करून जे कितें चुकीक जी खास्त आसा, एक एक चुकीक कसली कसली खास्त आसा ते काय बरें सांगता। ही वस्तरी परदुवारान सांपडलेली वस्तरी आनी परदुवारान सांपडलेली वस्तरेक असलें मरण फावो पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्लें आसा। आमच्या शास्त्रान आमकां असल्यांक फातरावन मारूंक फरमायिल्लें आसा म्हणटच हे कायदे ते जाणान आनी तांचे मुखार ही वस्तरी परदुवारान सांपडलेली एक शांत मेंढरो व शेळी मारूंक पयलेल्या भाशेन तिचे लागीन आपणाकूच डिफेंड करूंक डिफेन्स तिचे लागीन कांयच ना, तिचे लागीन फौजूय ना, तिचे लागीन हातयाराय ना, तिचे लागीन आदवोगाद पासून ना। आयज आमी कोणूय जरी तर त्रासान पडलीं, आमकां जरी तर कोर्टान व्हेलीं, आमचे लागीन आदवोगाद आसा, आमी आदवोगादांचो आदार घेवपाक जाता, ते आमचे पासत आमची केस लडटले। पूण हे वस्तरी लागीन कोणूच ना आनी तिका जेजूशी हाडल्या आनी जेजू देवाचो मनीस हें ती जाणा। भाव भयणीनो जेजून कशे भाशेन हे घडयेन जेजू वागलो तें आमकां दिश्टी पडटा। हेतू हे जे कोण घेवन आयिल्ले तिका आनी जेजूक ते कायदो सांगताले, शास्त्र सांगताले, आमचें शास्त्र अशें सांगता तिका फातरावन मारूंक जाय, जाल्यार जेजू समजून घेता की हे जे आयिल्ले आसात तांचो हेतू शास्त्र सांबाळपाक वो जुदेवांचो कायदो सांबाळपाक वो पवित्र पुस्तक राखपाक न्हय, पूण हे शास्त्रांतले कायदे वापरून ते जेजूक धरूंक सोदताले, ताचेर कसलेंय तरी एक बोगलांट घालचे खातीर एक नीब सोदताले। जरी तर जेजू हो देवाचो मोग घेवन आयला, देवाची शांती आनी देवाचें बोगसणें घेवन आयला, जाल्यार हे वस्तरी सवें तो कशे भाशेन वागतलो। जरी तर ताणें तिचेर फातर मारूंक परवानगी दिली व ताणेंय जरी तर तिचेर फातर मारले जाल्यार जें कितें जेजू शिकयतालो बो करून दया करपाची, बोगसणें दिवपाची, ताचेरूच आड वेतलो आनी जेजू लागीन दुसरो पर्याय ना, कित्याक कायदो हे भाशेन आसा आनी जेजून जरी तर नाका म्हणलें जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जातलें पळय ताका कायद्याचें पडलेलेंच ना, जुदेवाच्या कायद्याक तो मान दिना, ताचेर आमी देव निंदा घालपाक जाता, ताचेर आमी कसलींय बोगलांटां घालपाक जाता, ताका नाटक करूंक जाता। हो हेतू ह्या जुदेवांचो आनी भाव भयणीनो जेजू हें समजता। जायते फावटी आमकां ह्यो वस्तू समजनात, आमी खंय कितेंय करता आसतना वो आमकां कोणूय खंय कितेंय करपाक लायता तेन्ना ते आमकां कित्याक करपाक लायतात, तांचो हेतू कितें हें जायते फावटी आमी समजनात आनी आमकां समजपाची खुशीय ना। त्या वक्तार शॉर्ट टर्म गोल्स जे आसात ते आमकां मेळ्ळ्यार पुरो, जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा, जें कितें पदवेक लागून घडटा, जें कितें राजकारणान घडटा, जें कितें डिवेलपमेंटा विशीं घडटा, जें कितें आमचीं घरां जीं आसात, आमचें कितें इलिगल आसा, आमचें कितें चुकीचें आसा, शॉर्ट टर्म गोल म्हजें आसा तें सारकें जाल्यार पुरो, म्हज्या पुताक नोकरी मेळ्ळ्यार पुरो, म्हजे धुवेक कामाक लायल्यार पुरो, जाल्यार आमचे शॉर्ट टर्म गोल्स आसात। ताचे फाटलो हेतू जो आसा जायते फावटी आमकां समजना आनी आमी समजपाचो प्रयत्नूय करिना, आमकां पडूंक पासूंक ना। पूण जेजू हें सगळें समजून तांकां सारको तो जबाब दिता। तुमचे मदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो म्हणटच कायदोय जेजून मोडूंक ना, त्याच बराबर ते वस्तरेचेर फातरूय मारूंक ना, कित्याक हे सगळे जे आयिल्ले आसात ते व्हडले पातकी आनी देखूनच जेजूचें हें कंडिशन, जाका तुमचे मदें पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो। आनी जें कंडिशन जेजून घातलेलें ताका लागू सारको कोण नासलो काय, दुबावेरे तांचे मदें कोण नासलो, पूण जेजूक हें लागतालें, कित्याक जेजूक पातोक ना। जाय जाल्यार जेजूच्यान हो पयलो फातर मारून चालू करपाक जातालें, उरलेले फातर दुसरे मारतले, ही वस्तरी मोडटली, फॉर्मॉन तिचेर पडटलें।
पूण हांचे मदले कोणाकूय हें फावो नासलें आनी एक एकलो चलून गेलो. आनी पवित्र पुस्तक बरें घालता, अदीक जाणटे ते पयले म्हणजे आमची जेन्ना वाय वाडटा, आमची एज वाडटा, तितली आमची पातकांय घोडे वाडत वाडत वता. कित्याक ओसोक्त आमी. पूण जेन्ना आमी ओसोक्त म्हूण मानून घेना आनी आमकां देवाची काकलूत जाय हें मानून घेना आनी देव काकलुतीवून आनी तो खरेंच आमकां बक्षिता हें आमी समजून घेना, तेन्ना पासून आमी असल्याच सगळें नॅगेटीव जें आसा, दुखाचें आसा, कश्टाचें आसा, तातूंतूच उरतले. तर हेय वस्तुरीन मानून घेतलें की हो जेजू काकलुतीवून देवाचें हें मुखामोड जाल्यार ताचे मुखार ती उबी रावली. कोणेंच तुजेर फरमण मारूंक ना, कोणेंच ना सायबा. कित्याक ज्या मेरेन जेजू तुका राखता कोणाच्यान तुजेर फरमण मारूंक जायना. जरूय तूं पातकी, हें तिणें मानून घेतलें की आपूण पातकी आसून फरमण फावो आसुनूय जेजू मुखार आपणाक ताणें हाडलें तें एकदम बरें जालें. जेजू मुखार म्हजेर कोणाच्यान फरमण मारूंक जायना, हांव पातकी आसत जाल्यारूय. पूण हें करूंक तिणें मानून घेतलें, वय हांव पातकी, तिणें आपणाकूच डिफेंड करूंक ना. तर आयच्या दिसा भाव भयणीनो, ही कृपा आमकां मागुया. ही कृपा आमकां मागता आसतना जें कितें जेजून निमाणें म्हणलें तें भोव गरजेचें. वय जेजू आमची सगळीं पातकां बक्षिता, आमच्यो सगल्यो चुकी बक्षिता, कितेंय व्हडल्यो त्यो जावं. पूण जेजूची आज्ञा खेरीत आपुरबायेची, मोगाची, बोगसण्यांची आनी आमकां जिवीत दिवपाची म्हणल्यार वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाका. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करिनाका. तर आनीक पातक करूं ना जावंक आमी जण एकल्यान समजून घेवंक गरज. पातक कितें, पातक खंयचें, आमचें खंय चुकता हें जाणा जावपाक गरज. ह्या पातकाचें बोगसणें मागूंक गरज आनी निचेव करूंक गरज. वय ह्या फुडें हांव आनीक पातक करचो ना. सगळीं उबी रावया. सत म्हणटा देवा, सुर्गदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचना आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भी सावलो, आग्वार मरियतावन जल्मलो, पोस प्रतकाळ ताणें कोसूस घेतले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसलो, थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्याची मोडसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगताचो एकदार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. सोमी आमचो धनी आनी राय आनी ताचो मोग करता हांव. तर ह्या वेळार खालतिकायेन आमची मागणी आमी ताचे मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन कास्तीचें फर्मोन मारिना जावंक पूण बोगसणें दिवन जेजूची काकलूत ह्या संवसारांत शिपडायल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी आनी केरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या सरकारान आपल्या पदवी दिल्या ती देवाची आनी देवाक मानता त्या प्रमाणे बुकेल्ल्या खातीर आनी पिडेक सांपडल्यान तांकां बरो इलाज दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. ह्या प्राचीत काळांत दर एकल्यान बरें कुमसार करून नवें जिवीत आपणावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
हुस्के आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलोलो आयतार आमी पाळतना आमी आमच्या मागण्यांचो आनी धोर्मदानाचो आदार ह्या वावरा खातीर उदारपणी दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गींच्या बापा, आमी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी आनी हेरूय सगळीं आमच्या काळजा मनान उपजतात ती मागणी आमी मागूंक नकळो तेंय सगळें तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. बेटोने मेदार गीत घेऊया. C21 पेज नंबर 37. C21. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मनांनी आमच्या नाके पवित्र विचार सर्वेस्पर बांदून भोव पवित्र देवा आमच्या बापा, पातकाक लागून आमचें कसलेंच दान तुका मानूं नजो, तरी तुज्या प्रितीवन पुतान आपल्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तें तुका भेटोवच्याक आमच्या हातांनी घाला. तें आतां आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी त्याच जेजूच्या रोगतान आमची पातकां धुवन काड. पातकाच्या मरणांतलीं आमकां उठय आनी नव्या जिविताच्या संतोशान आमचीं काळजां भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मनशा मुखार लोजेक सांपडलेले परदुवारी बायलेक तुज्या पुतान जेजून पातकाचे कास्तींतली आनी मनशाच्या धारुणायेंतली सोडयली आनी आमचो देव भोव पवित्र आनी नितीवन जावनय मनशां वरीं जट्टी करिना, पूण असोक्त पातक्यांक हात दिवन उबारता आनी बोगसणें दिवन शांतीन भरता म्हूण ताणें उतरांनी आनी कोरण्यांनी परगट केलें. ही आमच्या देवाच्या काळजाची करुणाय आमकांय फावो करताय म्हूण ओळखून तुज्या मुखार आमी येता आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुज्या मोवाळ दयाळ काळजाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गुटभर गोटुया. तुझ्या गुसारी कोणूची गोनपणा उरवी. तुवें नाका सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमी असोक्त, आमी पातकी आनी आमचो देव आमकां समजता, आमकां बक्षिता, आमकां जिवीत दिता. तर हेंच जिवीत घेवंक आमी देवाशी येवंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बापाक उबारुया. आमच्या बापा, आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिसांव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोमयात तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मी कुम्या खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, लोजेन जेजू मुखार उबी जाल्ली पोरदुआर ओस्तोरी ताच्या उतरांची गोडसाण आनी काळजाची दोयाळाय चाकून शांतीन घरा गेली. हीच गोडसाण आनी दोयाळाय ह्या मिसान आमकांय चाकूंक मेळ्ळी. ह्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुजी शांती घेवन परत घरा वेता आनी ह्या फुडें पातकान पडना जावं विस्वासान तुजे कृपेचें बोळ मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. अशें बसुया. आयज प्राचीत काळाचो 5वो आयतार. आयची मिसाची मांडावळ केल्या सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जालें 18,518 रुपया. आतां मीस जाल्या उपरांत इमाकोलादा कॉन्सेसांव कॉन्फ्रारियाची जनरल बॉडी मिटींग आसतली आनी हे जमाती करीत भाशेन आमची नवी समितीची वेंचणूकूय जातली. तशेंच 5 तारखेर एप्रिलाचे बोपाट साहेबिणीची कॉन्फ्रारीची जनरल बॉडी मिटींग सांजेर 6 वाजता सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांनी वेळ काडचो, मुद्दम वेळ काडून येवचे. जायते फावटी कांयच पडलेलें ना अशें दिसता, कोणाक कांयच पडलेलें ना दिसता. जमाती जातात त्यो फकत थोड्या जाणांक न्हू पूण सगळ्या वांगड्यांक. ह्या पासत सगळ्या वांगड्यां लागीं मागता चुकय नासतना हे जमातीन वांटो घेवंक. कॉन्फ्रार म्हणल्यार फकत निमणो ब्रेस्तार आनी मागीर निमणो शुक्रार येता त्या दिसाक उबे रावपाक न्हय आनी पासाच्या दीस पास जेन्ना जातलो तेन्ना येवन इमाजीक हात लावंक तें कॉन्फ्रारीचें काम न्हय. कॉन्फ्रारीचें काम आनीक जायतें आसा.
ह्या पासत सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्या लागीन मागता न्हयच फकत एक दीस आनी त्या थोड्या दिसांनी पूण खेरीत भाशेन हे जमातीक सगळ्या कॉन्फ्रारींनी चुकयनासतना वांटो घेवंक. 9 वाजता मीस जातले आनी मिसा उपरांत दोतोरच्या भुरग्यांक अर्द्या दिसाचो रेतीर जातलो. फुडल्या आयताराक 10 तारखेर ताळयांचो आयतार पयले मीस 6:30 वाजता. ह्या मिसाचेर आमी ताळयांचेर आशिर्वाद घालतले. दुसरे मीस 8:30 वाजता मिसाची मांडावळ करूंक माउंट कार्मेल समुदाय देवसुआ पिकेन आनी सान त्रिजा समुदाय देवसुआ ग्रान. तिसरे मीस 9:30 वाजता जातले. मिसाची मांडावळ करूंक मारी इमाकुलाद समुदाय आनी सेंट विन्सेंट समुदाय रेजिना मुंदी. 10 तारखेर आमच्या तरणाट्यांक रेतीर जातलो अर्द्या दिसाचो. सगळ्या तरणाट्यांक हो रेतीर न्हयच फकत जे कोण तरणाटे पॅरीश यूथ हातूंत रेजिस्टर जाल्ले आसात सगळ्या आमच्या फिरगोजेच्या सगळ्या तरणाट्यांक. तर सगळ्या तरणाट्यांनी फुडल्या आयताराक 10:30 वाजता ते 12:30 वाजता ह्या अर्द्या दिसाच्या रेतीरान वांटो घेवचो. सगळ्या आवय बापायनी आपल्या तरणाट्यांक धाडची. णव तारखेर सोनवारा दीस आमचे फिरगोजेन सांतूस पासूस जातलो. सांजेर 5 वाजता मिसाचें बलिदान सेरमांव आनी वेरोनिका गायन. हे बाबतीन फुडल्या सोनवारा दीस दाबोलीं कपेलान मीस आसचे ना आनीक इंग्लीज मिसूय सोनवारा दीस आसचे ना. हाची मातशी चोत्राय दवरची. दाबोलीं कपेलान 10 तारखेर सकाळीं 8 वाजता मिसाचें बलिदान आसतलें. हाची चोत्राय दवरची. शुक्रारा दीस 8 तारखेर सदांचे भाशेन 4:30 वाजता कुमसारांचो सयेग आनीक एक पावटी तुमकां आसा. जे कोण आजून पासून कुमसार जावंक ना 4:30 वाजता ते 5:30 वाजता कुमसाराचो साक्रामेंत आसतलो आनी 5:30 वाजता कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मीस आनी पवित्र संस्काराची बजवण. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरतात. कॉस्तांसियो मास्करनेस तो पूत सोंपून गेल्ल्या कायतानिनो मास्करनेस आनी फेलिसिदाद मोंतेरो हांचो रावता कोर्ताली. लग्न जावंक सोदता जोविता सोजा हेचे लागीं तिदू सोंपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को सोजा आनी लिबेराता पेरेरा हांची रावता दाबोलीं. एल्टन लॉपीस तो पूत सांतोलीन एंटनी लॉपीस आनी मिलाग्रीन लॉपीस हांचो रावता हेरेमात होनावर लग्न जावंक सोदता. युरेका जुलिया रॉड्रिगीस हिचे लागीं तिदू एडवर्ड फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस आनी सोंपून गेल्ल्या रोजादा फेर्नांडीस हांची रावता चिकाली. रोबिलियो प्रोवीन सिक्वेरा तो पूत रोजारियो दोमिंग सिक्वेरा आनी बिदा सबीना डिकुना हांचो रावता मांगोर. लग्न जावंक सोदता वेलिसा मारिया फेर्नांडीस तिदू मार्सिलिनो तादियो बेंजामीन फेर्नांडीस आनी मार्टिना क्रूज हांची रावता आल्त दाबोलीं. सगळीं उबी रावया. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सुव्यास सुरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. एक चोत्राय दवरची. ह्या दिसांनी मिसाची मांडावळ आनी वेळ जो आसा टायमींग जो आसा मातशें आदल बदल जाल्लो आसतलो. ह्या पासत आमचे कम्युनिटी ग्रुप्स आसात ताचेर ज्यो वस्तू घातलेल्यो आसात एनाउन्समेंट्स घातलेले आसात ताचेर अपडेटेड रावचे.
तशेंच आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आयज आपलें कॅन्टीन आमचे पासत दवरलेलें आसा. भायर तांचें कॅन्टीन आसा, तातूंत तुमी विजीट करचें. शेवटाक गीत घेवया. I6, पेज नंबर 118. I6. Jesus.